Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Good morning, everyone. Good morning. Thank you for coming. Dear Bore Kuru, Yong. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ini buffer. YouTube takes few seconds. Thank you, Jesus. 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 Okay. Let us. आयज ते वाचप तुमकां उगडास आसा जाल्यार 10 मनशांची आयली जे जेजूशी आयली आनी सगल्यांक पेकोडी जेजून दिली. कोणा मदीं फरक करूंक ना, कित्याक जेजू आमचो इतलो मोग करता की तो आमचे पास्ट, आमचे आयजचे ओ आमचे फाल्यांचे आमी कितें करूंक आसा वायट तेका तें पळोवना. आमी ताचो मोग कोत्तात म्हूण उतरांनी सांगतात, पूण आमच्या कोरण्यांनी कितें आमी आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक पावतात. एकलोच येयल्लो परतून दिनवास दिवंक. आमी उठो पर्यान आनी न्हिदो पर्यान देवानी आमकां देण्यांनी भरलात. आमी थोडोच वेळ एक दिसाक घेतात आनी ताका दिनवास दितात. उदाहरण आमी करतात भितर आनी भायर. आतां कोविडाच्या सिजनान लोकांनी लाखांनी पयशे भरला फकत तांकां ऑक्सिजन मेळोंक, आनी आमकां तें फुकट मेवता देखून आमकां ताचो वालोर ना. आमी चलतात, हातांनी काम करतात, आमची तकली सारकी आसा, आमची मेंटल हेल्थ सारकी आसा. जायतीं जाणां आसा आपणाचो कुयदाद तांकां करूंक जायना, दुसऱ्यान तांचो कुयदाद करूंक जाय. कितें आमी ताका दिनवास दिता ह्या देणाक. आर्गा तुका बाप्पा, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका पवित्र आत्म्या आयजच्या दिसाक. तुजे ह्या दिसाक आमकां पळोवन तुवें बळ दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता. आनी आयजचे दिसाक जें तूं आमकां शिकोवपा आसा तें तूं सादें कोत्ता, कित्याक हें जावन आसा तूं जें दिलेलें आमकां एक देणें. हें देणें आमच्या सगल्यांचे भितर आसा, पूण आमकां तेजी म्हायती ना. देखून इतलीं वर्सां आमच्या जिवितांची आमी ताका उसार करूंक ना. पूण आयज तुवें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केला आनी ह्या क्लासीन बसपाक दिल्या, बळ दिल्या आनी बुद्धी दिल्या. उडोवची न्हय, त्या देणाची आमी उपयोग करता म्हणून विश्वासान मानतात. हांव म्हजें तोंड, म्हजें मन तुका समर्पिता. पवित्र आत्मो, तुका जाय ते भाशेन उलय म्हज्या भावा आनी भयणी कडेन. आमचे मनान आनी आमचे फामिलींतले भायर सर आनीच परते येनाका. पवित्र आत्मो, तूं आमचे सांगाता दिता म्हूण आमी जेजूक दिनवासता. आनी जेजू तुवें आमचो जागो त्या खुर्सार घेतलो म्हूण तुका दिनवास दिता. जेजूच्या नांवान हें मागणें करता. आमेन. थँक यू जीजस. तर आयज आमी एक देण्या वरवीं शिकतलीं आनी हें देणें जावन आसा फुकट. पूण जायतीं जाणांक ह्या देण्याची म्हायती ना. हांवें केन्नाच म्हज्या ल्हानपणीसान ह्या देणेची केन्नाच आयकूंक ना. तुमकां विचारतात, तुमी आयकलात कितें? अन्य भाशांनी उलोवचें, नाजाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स.
केन्नाच आयकूंक ना. कित्याक आमी जावन आसा संडे टू संडे क्रिस्तांव. वाचपा जाता पूण कितें आमी घरा येवन पोत्तून ताचेर नियाळ करतात. कितली आमची देणे चुकोन गेल्यात. कित्याक आमी घरा येवन पोत्तून तें वाचप तें शिकप करिना. हें देणें म्हाका जेन्ना कळोन येलें हांवें चालू केलें उलोवंक. पूण म्हजे विरोध जायती लोक येयली कित्याक तांकां म्हायती नासली. आनी हांव तेन्ना ल्हान म्हळ्यार चड म्हाका सोजमणी ना. आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं देवा कडेन उलयना, तूं देंवसरा कडेन उलयता. आतां तूं चिंत धाकलें भुरगें ताका पिडेक सांपडला, तें आपणाचो भावार्थ सोदूंक भायर सरला. तें जेजू कोण, जेजू हूंय, जेजू हें कोत्ता तें कोत्ता, पूण म्हजें आयकना. ताका सोदूंक गेल्यार आनी ताका हे देणेचे गमले आनी तें देणें ताणें उजार करूंक चालू केलें. आनी आतां तेजी क्लोज ते कडेन उलयता. पूण तेन्ना म्हजी बुद्धी तितली ना की हांवें वचून परत बायबलीन पळोवंक जाय तें खंय बरयलां म्हणून की हांव देंवचारा कडेन उलयतां. ती म्हजी मिस्टेक. पूण जेजू म्हजो इतलो बरो. आनी कांय वर्सांनी जेन्ना म्हाका पोत्तून गमोन येलें स्वताचें, पवित्र आत्मान म्हाका सांगलें तूं हें विशया वरवीं बस म्हजे बाराबर आनी हांव तुका शिकयतां. आनी 2020 आमचे झूम क्लास आसलेले ऑनलायन. तेजे 10 टॉपीक पार्ट्स आसाय यूट्यूबाचेर आमचे शिकोवपाचे गिफ्ट्स ऑफ टंग्स. आनी हांवें तें घेतलें आनी एक वीक हांवें सगळे क्लासीन वचून रात दीस आनी रात फकत हे विशया वर दीस आनी रात कोणाय कडेन उलयना. फकत म्हाजी घरची लोक म्हाका कॉल करतात कित्याक हांव भायर जालें. कोण म्हजे वांगडा जे मनीस म्हजे बरोबर रावताले तांकां येवंक जावंक नासलें कित्याक सगळें बंद केलोलें. हांव घरान आसलें आनी हांव शिंकूंक लागलें. आनी हांव हिंगा उबला. तें एक वीक जाला. म्हाजें आख्खें जिवीत तें एक विका उपरांत तेंच ना. फूल चेंज 180 डिग्रीज टर्न. आनी हें जावन आसा शक्ती ह्या देण्यांनी. गिफ्ट ऑफ टंग्स. ओके, देणे म्हणल्यार कितें? ओके, when I am giving you a gift, हांव तुका केतलें गिफ्ट दिता. गिफ्ट म्हणल्यार कितें? हांव तुज्या जस्ट चेक इट लायव्ह जाता. जोरी तर तूं म्हजे कडेन रागार आनी हांवें तूं आतां तें गिफ्ट उक्तें कोत्ता की सायडीन दवरता. हांवें कित्याक उक्तें करपा जाय? दिला तें तेजेच भाशेन दिलां आसतलें म्हणप जाता. आतां कोणाचें नुकसाण म्हाका ताचें आतां दिलोली वस्त ताका जाय आसलोली नुकसाण जालें तेजें. जोरी तर तें आनी हांव गुड फ्रेंड्स. ओके, आनी आतां हांव ताका गिफ्ट दिता आनी ताणें म्हाका सांगलेलें म्हाका मोबायल जाय अशें मोबायल जाय आनी हांव ताका मोबायल दिता. आतां तेजो तें गिफ्ट उजार करपाचें कितें आसतलें? 5 मिनीट उजार करूंक जाता, 5 वरां उजार करूंक जाता, आख्खो दिसूय उजार करूंक जाता. तें तेजे उपर वयर हें देणें दिला. दिवचो ना, दिला. आमी आजून उक्तें करूंक ना, तोंड उक्तें करूंक उलोवंक ना कित्याक आमकां तेजी म्हायती ना. कळ्ळां? दितलो? आतां दिला म्हणटा. आतां हांव तुमकां सबूत दाखयता कित्याक म्हाका मार पडला पडूंक फावो न्हय. मार्क 16:17 जण एकल्या क्रिस्ताची अधिकार हक दुसऱ्या भाशांनी उलोवंक अन्य भाशांनी उलोवंक. जोरी तर तूं दुसऱ्या भाशांनी उलयना तुवें आपणाची
प्रश्न विचारताय अरे आणि बावडती उलोय ना तू बाप कळटा ते लँग्वेज उलोय ना आता समज म्हाका हिंदीच कळटा आणि कसली भाषा येना तू मोकडे हिंदी उलयल्यार हांव तुका जाप दिता जरी तर तुवें मोकडे कन्नडा उलयल्यार हांव तुका जाप दिता तेंच परी अन्य भाषांनी उलोवंक या गिफ्ट ऑफ टंग्सान उलोवंक तू स्वर्गाच्या भाषांनी उलयता तांकां गमोन येता तू कितें म्हणटात तें उलयता तांकां गमोन येता तू कितें म्हणटात तें बापाय गमोन येता अंज बोडव्यांक गमोन येता पूण तुम्ही जरी तर हे संवसाराचे उलयता कोणाक गमोन येता सैतानाक कित्याक सैतानाक ह्या संवसाराची भाषा सैतान आख्खे ताजे फोर्स स्ट्रेंथ आसा तुका ते भाशान उलोवंक नाका तो करतलो आनी ताणें म्हाजे मनान कितें केलें दुबाव घातलो हांवें बंद केलें फकत पवित्र आनी जें हांव तें चालू केलें जाय वस्तू म्हजे जिवितान जालें म्हाका म्हजें काम सोडून देवाचे राज्याचें काम करून भिरांतेन फाटीं सरलें पूण देवान तें सगळें म्हजें बरें केलें आनी हे टायमार जेन्ना हांवें सोडलें तो म्हाजे सांगाता चलूंक लागलो पिटराक कितें सांगलें तूं उदकाचेर चलतात ताणें जेजूक सांगलें म्हाका आपय जेजून कितें सांगलें एकूच उतर यो जेन्ना हांवें निर्णय घेतलो म्हाका जेजूचो पाटलाव करूंक जाय म्हाका एकूच उतर आयकून दिलें यो आनी जें हांव येयल्लें म्हाजें जिवीत इतलें चेंज जालें हांव आसलोलें मनीस तें आतां ना आनी हांवें देवाचे उपकार देवाचे देणें इतलें पळय हांव एक मनीस जे 3 फावटी आपणाचें जिवीत काबार करूंक चिंतलोलें आनी हांव सदांच देवाक विचारतालें 3 फावट फेल तूं म्हाका दोत्ता म्हजें मिशन कितें म्हाका कित्याक दवरलां हांवें कितें करूंक जाय पूण आतां म्हाका गमन येयला म्हाका कितें करूंक जाय ओके आयकून घेयात आं क्वेश्चन विचारता दवरतल्या सवय ह्यो कोणा दिश्टी पडटल्यो कितें करूंक जाय पयलें जरी तर तुमचे भितर भावट ना खुणा दिश्टी आमी कित्या फाटल्यान धांवता आमी खुणा फाटल्यान धांवता की आमी भावार्था फाटल्यान धांवता आमी ब्लेसर आशीर्वाद दिवपाचे फाटल्यान धांवता की आशीर्वादा फाटल्यान धांवता आमी भलायकी दितले त्या देवा फाटल्यान धांवता की आमी रनिंग आफ्टर द प्रोविडन्स Abraham he was blessed Joseph was blessed हांव जावन आसा एक आशीर्वाद म्हळ्यार आशीर्वाद जावन आसा म्हजो भितर देवा सारको पावर देवा भाशेन रिजल्ट हाडूंक कसलें कामांनी I am empowered with God's ability to bring God kind of result. That is called blessed. Blessing, car, house, good job, whatever you want. ते जावन आसा तुमचे फळ, fruits. पूण आमी कितें मात dropping. Thank you Jesus. Thank you Jesus. इतले पर्यंत तुमकां कळ्ळें? ओके भावात दवरतल्या सवय ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो पयले वस्तू कितें करता भावात दवरतल्या म्हज्या नांवान देंवचार काडटली कोणे आयज पर्यंत देंवचार काडला की देंवचार पळोवन आमी वतात कोण्यान व्हडल्यानी हांसून आनी मागीर तोंड केलें देंवचारा भाशेन
ताजे वरवीं आमी रावतात की आमी धांवतात? तो कितें सांगता? भावार्थ दवरीत जाल्यार तुका कसलेच देंवचार पयस करूंक जाता. आतां तुमच्या घरांत कोणी आसा जेका राग आसा, दुसऱ्यांची जळण आसा, ईर्ष्या आसा, आनी कितें आसा, जाता होय की ना? सगळ्यां पयलें कितें जाय? भावार्थ. जरी तर तुमचो भावार्थ आसा, तुमी म्हज्या नांवान देंवचार काडटली. आतां पळय दुसरें कितें? नव्यो भासो उलयतली. गिफ्ट ऑफ टंग्स. उजार केला आयज पर्यंत, पूण आमी भावार्थ होय की ना? आयज पर्यंत आमी उजार करूंक ना, कित्याक आमकां केन्नाच कोणेच दाखोवंक ना. पूण जण एकल्या भावार्थीचो हो हक आनी ही हांवें तुमकां काल सांगलेलें, तांबड्यार बरयलें म्हणल्यार कोण उलयता आमचे कडेन? जाता आमकां देवचरा कडेन उलोवंक जेजू जेन्ना उलयता, पूण आमी कितें मागतात? तो आनी कितें उलयता बडा 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 बडा, तेच पिश लागल दिसता तुमकां. पूण आतां सबूत आसा, आमी उलोवंकूच जाय. जरी तर आमी उलयना, आमकां प्रश्न घालूंक जाय. हांव बावळपाची आतां सोबती मेवली तशें तें म्हणल्यार कितें? वायट. सगळें वायट जाता तें आमचे भोंवती. Somebody says, no, he has cursed me, he has done black magic, he has done this, he has done that. Will it affect us when we are believers? आणि जीव काडपाचे कितें ती पीर बी तांकां तें वायट जावचें ना. जायती पावटी आमी आमच्या भावाक या भयणीक ताचे जायते सायड इफेक्ट्स आसतात. आपणाच्या मनान सांगता, हें जे गुळी हांव घेता, हें जे सिरप हांव पिता, हांव मानता भावार्थान की तें जेजूचें रगत आनी मांस हांव खाता. आतां तें वखद जरी तर स्ट्रॉंगूय आसल्यार तेका लागू शकता, तेका माल पडूंक शकता ना. कित्याक ताणें विश्वासान तें मांस आनी रगत कशें मानून घेवन पिता. कळ्ळा? अंडरस्टँडिंग? थँक्यू जीजस. आनी चवथें वस्त कितें करूंक जाता? तांकां तें वायट जावचें ना. पिडे उरताचेर हात दवरून ती तांकां बोल की पिडे व्हरतान जेन्ना तूं काल केला, तुमी मनान चिंतला जरी तर हांवें ताजेर हात घायल्यार तें म्हजेर येतलें. तुमकां एक बरी खबर सांगू, तुमकां हात लावपाची गरज ना. तुमी जे भिरांतेन जियेता, वायफाय कनेक्शन जाता, तो तुजेर येवंकूच आसा. कित्याक भिरांत सैतानाच्या कामाक दार उक्तें कोत्ता. कोणें दिला? हात लावपाची देखून गरज ना. तुमचे भिरांतेनूच तुजे जिवितान म्हणला यो बाबा यो. एक्झाम्पल कोविड. केन्ना पळयला हात लायला, कितें केला, तरी आसतना लोकांक जाला. म्हाज्या बरोबर जो काम करतालो, हात धुय नासतना केन्ना कोणा कडेन उलयना. उलयन जाल म्हणटरी गुंतून हात धुवपाचे. आनी दिसाक कितले फावटी हात धुता म्हाका खबर ना. ऑफिसांत कित्याक ताच्या भिरांतेन ते कोविडाक इन्विटेशन. आतां आमी जोब जाणा तूं सारको भावाटी मनीस होय की ना? एवरी डे देवाक भेट दिता होय ना? पूण देवाक कितकोन भेट दिता? तो सांगता हांव म्हज्या भुरग्यांक हांवूय भेट दिता, कित्याक म्हाका खबर ना ताणें कसलें वायट देवा विरुद्ध केल्या आनी देवाक केन्ना राग येता तो. आतां तेणें ताचेच तोंडान तांचे जिवितान सैतानाक कार्य करूंक लायसन्स दिला. तें जावन आसा मागणें. तुवें मागणें देवाचें उतरा वरवीं करूंक जाता. तुवें मागणें देवाचें उतरा वरवीं विरुद्ध
करूंक जाता. Okay, English, and then we'll do it in Konkani. Prayer is when I position myself allowing heavens to interfere in earthly matters. जेन्ना हांव मागणें कोत्ता हांव स्वर्गाक म्हजी अनुमती दिता. म्हजी खुशयेन हांव स्वर्गाक सांगता आतां हिंगा जमणेर कांय तरी वायट जाला आनी आमी मनशान कांय करूंक फावो न्हय पूण फकत देवाक आर्गां दिवंक जाता. पूण तुमी यात आनी हिंगा काम करून सैतानाचें हें नश्ट करात. तुमी कोत्तात तें काम हांव उलयतां. Example. आता किंग जेहोसफात. ओके, यू नो द स्टोरी ऑफ किंग जेहोसफात. तेजे विरोध तीन वेगवेगळे आमी तेजे विरोध येताले आनी ताका गोमोर येयले की ती म्हजे विरोध येतात. आतां ताणें कितें करूंक जाय? जोरी तर तो गेलो फायट करूंक तो हारता कित्याक तीन दुसऱ्यांचे आमी तेजे विरोध येता आनी तो एकलोच. आतां ताणें देवाचे हेल्प घेतलें. देवान कितें केलें? ते तीन आमी मदीं इतलें कन्फ्युजन गायलें की ती आपणा मदींच झूज करूंक लागली. थँक यू जीसस. जेरिको वॉल सगळ्यांक खबर आसा? जेरिकोचे वॉलान जेन्ना ताणें देवाक उलो मारले, देवान कितें सांगलें? तुमचे गावपी तांकां मुखार दवरात. कोण जेन्ना वराक वयता गावपी मुखार घालतात मागीर की सोल्जरांक पयलीं घातात, सोल्दादांक पयलीं घातात न्हू. पूण तेणें गावपीक घाल्ले पयले. सारकी बुद्धी ती? देखून म्हणटा देवाची बुद्धी मनशा भशेन न्हय. देवाची बुद्धी मनशाक फकाणेशी. आतां आमी भाशांनी आमी दुसऱ्या भाशांनी उलयल्यात. दुसरो जेका ताजी म्हायती ना तो म्हणटलो की बाळा गोश्टी करीत आसता. पूण तेका खबर ना तुमी जे उलयता ते मिस्ट्री, सिक्रेट्स. सैतान पासून ताची म्हायती ना आनी सैतानाक इतलो राग येता जेन्ना तुमी अन्य भाशांनी उलयता कित्याक ताका खबर ना की बापूय आनी पुता लागून या बापूय आनी चेडवा लागून कसली भासाभास जाता, उलोवप जाता. आतां जायतीं जाणां आमी हिंगा आसा. आमकां आमचे फ्युचराचें पडलें फाल्यां कितें जातलें, 5 वर्सांनी कितें जातलें, 10 वर्सांनी कितें जातलें पळोवंक ना जाल्यार कामाक कित्याक वतात? पळोवंक ना कोणाक? You are not worried about your school? What will happen tomorrow? What will happen in the जेन्ना आमी अन्य भाशांनी उलयता, understanding? Actually, 100 benefits आसाय जे तुमचे आत्म्यान जाता जेन्ना तुमी उलयतात. हांवें तुमकां काल सांगलेले आमी 3 भास. आतां हो अन्य भासाचे देडे हांवें तुमकां सांगला आमकां दितलो. म्हाका करेक्ट करूंक ना तुवें. करतले न्हू नेक्स्ट टायम? दिलो की दितलो? दिला. दिवूय आसा तें म्हज्या आत्म्यान आनी हांवें जोरी तर मानला. आतां तुमकां सबूत जाय आमचे सांगता. तुमकां कोणीय शिकोवप दिता बायबलांतले भोव गरजेचे तुमी सबूत मागचे. एफिशियन्स 1:3 आमकां जे ह्या जिविताक जाय आख्खे जल्मतान मरतना जितले जाय सगळे आमच्या आत्म्यान आमकां दिला. भलायकी, सगळे शांतिकाय दिला.
आमकां खुणा दिला, देणे दिला, सगळे जायते ह्या जिविताक दिला. पूण आमी वचून केन्ना केन्ना देवाक कितें सांगता? देवा दी रे, म्हाका घर जाय रे, दी रे, म्हाका पयस जाय रे, दी रे, तेका तेशी गाडी हा, म्हाका तेसलो गाडी. ओके, एफिशियन्स 1 वर्स 3. एफएस ओके, आता आमच्या आत्म्यान सबूत. ओके, 3 वर्स 1 वर्स 3. चॅप्टर 1 वर्स 3. जेजू ख्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सौम्याच्या त्याच बाप्पाक वाखाणूया, दिलवासूया. क्रिस्तावर आमच्या जिवितान कितें जावंक शकता? केन्ना केन्ना आमी जेजूक विसरतात. हांवें केला, हांवें वचून ताका उतर दिलें, हांवें ताचेर हात दवरले आनी तो बरो जाला, हांवें ताका मागणें केलें, हांवें ताका आदार केले. क्रिस्तूय गेलो भोंवपाक. केन्ना आमी क्रिस्ता बरोबर कितें करूंक जाता? ना. जरी तर आमी बापूय कडेन पासून येतात, ते कोणा उद्देशी? क्रिस्ता उद्देशी. क्रिस्तावर आमच्या जिवितान कांयच जावंक फावना. आनी क्रिस्ताचो स्वभाव कोणाक सगळे परस सारकी म्हायती आसा? क्रिस्ताचो स्वभाव. Somebody said, I heard the answer. Correct. पवित्र आत्मा. Holy Spirit is the author of the Bible. त्याने बायबल बरयला पवित्र आत्म्यान. आता बरोवप्याक जो हिरो आसा बायबलाक, तेका हिरोची आसतली, पूण आमी कोणा कडेन वयता म्हायती घेवंक? कळ्ळें? Thank you, Jesus. क्रिस्ता सोबे आमचेर सोर्गीचो आपलो आशीर्वाद, सगळी आत्मीक वर्तना तो दाखले हिस्पानी, फकत म्हाका म्हाज्या शांतिकायेन, पूण पयशेन तो विसरलो, हा, की सुभान पडेन देवूय आसा. आमी कितें चिंतता? जेजू मेलो, आशीर्वादूय काबार. अरे, ताणे आपणाकूच साल्वार करूंक ना, तो गेलो, आतां आमी कितें करपाची? आंबा पोतून या नुस्तें धरपाक. ओय की ना? गेल की ना पोतून नुस्तें धरपाक. आनी मागीर जेजू पोतू येवन मागीर तांकां अमावस्याचेर जे टायमार वयतालो, तेन्ना तांकां केन्ना गमन येयलो की तो जेजू? ताणें ताका सांगलें, जाती उलयत गेली, ताणें तांकां यादूय केलें, पूण तांकां उगडास केन्ना येयलो की होच तो जेजू? करेक्ट. उंडो मोठो रेच होच तो. ताणें सांगलेलें आमकां तो पोतून येता म्हूण. आयज सकाळीं आमी उंड्याच्या मोडपाक गेला. जेन्ना उंडो मोडटा, आत्मिकान कितें जाता? आमकां शुभ वर्तमाची कळवणी आनी डीप खोलान समजून येता. Every time the breaking of the bread happens, we get deeper understanding of the scriptures. How beautiful is the Mass. Correct? आणि एक सांगता, small one, so you will not forget. इस्रायल तेंका आता वचूंक जाय आसलें राती, रेड सी. ओके, देवान कितें सांगलेलें पयल्या दिसा?
तुमच्या लॅम्पाचो रोगत घालात आणि जो एंजल ऑफ डेथ there's somebody outside. ओके, जो दूत येता न्हू मरण दिवपाचो, जरी तर ताणे रोगत तुमचे दाराक पळयला तो तुमचे दारा ओयल्यान वयतलो, तो तुमच्या पयल्या जल्मल्या बेबीक. तर तुम्ही समज एक बेश्टे मेंढरेचे रोगत घालून जो मरण येवपाचे एंजल आसा, आयज नव्या करारान आमी जेन्ना जेजूचे रोगत पियेता भावार्थान दुखांनी आनी दुयेंसांनी आमचे भितर येवंक जाता की आमच्या वयल्यान ताका वचूंक आनी तें दर एका मिसाच्या बलिदानान जाता. पूण आमी मानतात आता कोणानी सांगूंक जाता म्हजे भितर दुयेंस आसा, कित्याक तुमी जेजूचे आनी तुमी समजून घेयात ती इस्रायले 3 दीस आनी 3 रात ताका आनी कांय मेळूंक ना. म्हळ्यार तूं समज ते मेंढराचे मांसान तांचे पोट इतले दिसा लागून भरून दवरलें आनी तांकां शक्ती दिली. आतां ते आदल्या करारान, नव्या करारान आमी जेजूचे मांस खाता म्हळ्यार आमी केन्ना वीक जावंक जाता, केन्ना आमचे भितर कमी जावंक जाता खंयचे एरियांत आमच्या लायफान. देखून म्हाका मिसाक वचूंक म्हळ्यार भोव खुशी, कित्याक जेन्ना आमकां सुजमणी येता जेजून त्या खुर्सार कितें करून दिलां आमकां मिसाक. आनी ताणें कितें सांगलें, हांव वयता पूण तूं ये म्हज्या उगडासान करात. पूण आमी केन्नाच करता, संडे टू संडे. आनी ताणें आमकां हें देणें फ्री. हर एक दिसाक आमी ताच्या मनांत उरपाक, तो आमच्या मनाचे भायर केन्नाच येवंक फावना. देखून ताणें सांगलें दिस इन रिमेंबरन्स ऑफ मी, कित्याक तो जाणा आमी ताचे विसरतली म्हणून. देखून ताणें हे मिसाचे बलिदान आमकां एक देणें कशें दिलां ताकी आमी ताका विसरूं ना. Strongholds breaking, mindsets are changing. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. आणि जे तुम्ही हे मिसाच्या बलिदानान वयतात आनी तुम्ही हे अन्य भाषाचे देणे उजार करता, कित्याक आतां आमी जेजूचे मांस आनी रगत पियेले मागीर आमकां ओगत आसा ताचे बरोबर आतां आमी तेका जाणा त्या भाषांनी मागणे करतात. देवसराक म्हायती ना, तूं थिंगा दिमी घालता, तूं सगळ्यावन शक्तीवन, तूं बाप्पा कडेन उलयता. आतां एक बेबी तुजें बाय आजून धाकलें आसा, केन्ना केन्ना तें कितें म्हणटा तें दुसऱ्यांक खबर येता ना, पूण तुजें बाय म्हणल्यार तें तुका खबर आसा, कित्याक तुमचे काळीज एक दुसऱ्याचें अशें बांदला. तेच परी जेन्ना आमी अन्य भाषांनी उलयतात आमचे काळीज आमच्या बाप्पायता जोडला आनी कोणाक सोजमो येना. आतां जाय ही देणें कोण म्हणा जाय आतां जेन्ना जेजू पोत्तून येयलो, मेलोनांतल्या पोत्तून येयलो, ताणें आपणाचे शिश्यांक कितें सांगलें, तुमी वचो नाका, हिंगाच रावात जे पर्यंत तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. तें भोव गरजेचें. जरी तर हांव वचना पवित्र आत्म्यान येवंक जायना. देखून ताणें ताचे आतां शिश कितें जालें, मातशें निराशे जाले, जेजू गेलो, आतां आमी कितें करूंक जाय. तांचे भितर ते आजून
पवित्र आत्म्याची शक्ती येऊंक ना देखून ते भिले पवित्र आत्मा येलो वयल्या रुमान ती बसलेली वय की ना आणि तिंगा मामा मॅरी वाचलेली वय की ना and 120 other people were also there सगळी बसलेली आणि मागीर कितें जालें let's go to Acts 1:8 No, Acts is after the John. Where you reach? 3 John. What's it called? Don't need it. Yeah. 1:8. दोन दुधाचा ग्लास Thank you, Jesus. पण तुमचेर देऊन घेतलो त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तुम्ही घेतल्यात आणि जेरुसलेम आख्खे जुडेयान आणि सामरियान आणि संसाराच्या शिमा पर्यंत तुम्ही म्हजे गवाय जातले तांकां तांकां भितरल्यान घोटाय आलोली वचून देवाचें उतर सांगूंक ना पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर आयलो आतां तांकां भिरांत येयली जेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो आयलो पिटरान कितें केलें वचोन परगट केलें आनी जें तेणें परगट केलें 3000 मनशांक ताणें अनभवाती करून केलें आता तुम्ही आणि हांव आमचे कडेन तोच पवित्र आत्मा आसा आमी एकाच मनान एकाच रुमान जमा जाल्यात तोच पवित्र आत्म्यो त्या तेंपार आसलेलो तो आयजच येवंक जाता पूण आमी मानून घेवंक जाय आता तुम्ही म्हणटली केन्ना केन्ना कोणें जोरी तर आयकला आणि प्रॅक्टीस करून केला ते म्हणटली आमी जेन्ना जेन्ना हालेलुया हालेलुया म्हणटा आमकां उतर येना आता म्हाका एक क्वेश्चन आसा जोरी तर तुमचे बाय व्हडले जालेले बाय तुमकडे येवन 1-2 उतरांच उलयता दिसाक तुमकां बरें लागतलें तुजो पूत येवन 1-2 उतरां उलयता तुका बरी लागतली पुताक कितें जालें पळय की ना तेच परी जेन्ना आमी भावार्थान विश्वास दवरता पवित्र आत्मा दिता आमी फकत आमचे आवाज ताका भेटोवन दिवंक जाय उतरां तो घालता उतरां आमची न्हय सबूत जाय सबूत जाय Acts 2:4 जे आमी उतरां उलयताय ती आमची न्हय जेन्ना आमी अन्य भाशांनी आमचे जोरी आसा आमची नॉर्मल भाशा कळ्ळें आता पळय 2:4 ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली ती सगळी की त्याने म्हणले एक सुटलो
फाटल्यान आलो तो सुटलो, सायडीन आलो तो गेलो, की सगळी बरोवंक जाता पवित्र आत्म्यान बावाट आसा जाल्यार की देव म्हणटलो ना 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 तूं मातशी तुगे तकली इंतींग गेलोली आसली तेच म्हणटा देव जरी तर तुजे भितर भावाट आसा तूं सगळ्यां भितर येता तिंगा जालोले ते तेन्ना इंगा जावंक शकता माय रेडी आसा थँक यू जीसस शेजाऱ्यान प्रिचरान कोणे आत्म्यान तांकां दिलो उलोवपाचे गुण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली तर तुवें फर्स्ट घालूंक जाय आपणाचे मनात आतां कितें उलोवचें आतां कितें तूं टेंशन घेता तुजे पुता कडेन उलोव आतां कितें उलोवचें हांवें पुता कडेन केन्ना केन्ना टेंशन घेता न्हू ताका राग येयल्यार बी पूण हिंगा पवित्र आत्म्य आतां आमचो आत्मो आमचे भितर कितें आसा मनांत तें आमच्या आत्म्याक खबर आसा तुमच्या आत्म्याक खबर ना तुमचे भितर कितें आहा तें माय तुझ्या मना भितर कितें आहा तें खबर आसल्यार कितें जातलें वाड्यान कितें जातलें आमकां एक दुसऱ्यागे मनान कितें आहा कळ्ळें जाल्यार सारको वय किरा पूण पवित्र आत्मा जाणा बाप्पाच्या काळजान आमच्या तांव कितें आसा पवित्र जाणा आमचे भितर कितें आसा आता बाप्पाचे आमचे वरवीं ताका कितें प्लॅन आसा आमकां कितें आमचें मिशन तें पवित्र आत्मा गमन येता कित्याक बाप्पा ताका सांगता आनी तो तेच वरी आमच्या तोंडांत घालता आनी आमी उलयता पूण आमकां सोजमोणी ना पूण पवित्र आत्मा जे बाप्पाचे आमच्या ताव आसा ते आमी उलोवन घेता आतां तुवें आपणाचे भविष्याक प्रार्थना करूंक जाता मागणें करूंक जाता आपणाच्या फुडाराक मागणें करूंक जाता कित्याक पवित्र आत्मो जाणा बाप्पाच्या काळजान आमच्या फुडाराक कितें आसा तो पवित्र आत्मो जाणा तेच वरवीं ते आमच्या तोंडान उतरां घालता तो त्या फुडारा वरवीं उलोवपाक आतां आमी आमच्या फुडाराक मागणें करूंक जायना तुम्ही जाणा 10 वर्सां उपरांत तुमच्या जिवितान कितें जावंक आसा पवित्र आत्मा जाणा तुमचे तोंडा वरवीं मागणें करूंक जाता फकत डिफरन्स की तुमकां तें गमन येवचें ना तें कितें म्हूण अंडरस्टँडींग आय गिव यू एविडन्स ओके तुमकां उलयलें तुमकां कळपाचें ना पूण तुमी जें उलयता तें सत कित्याक तुमकां उतरां कोण दिता पवित्र आत्म्यान जरी तर तुमकां उतरां दिली रॉंग आसूं दितलो आतां तुमी तुमच्या घरान कसली पिडा आसल्यार कसली दुयेंस आसल्यार पयस करूंक जाता कित्याक देवाचें आमच्या वरवीं दुयेंस ना तो दिना ताणें सांगला एफिस्कार 1:3 आमी शिकल्यात तुका जें जाय तुज्या आत्म्यान हांवें दिला तुवें कितें कोण काडूंक जाता एक आमचें नॉर्मल मागणें जें आमच्या मनाक सजमता तें उलोवन आनी दुसरें आसा तें दुसऱ्या भाशांनी अन्य भाशांनी गिफ्ट ऑफ टंग्सान उलोवन तुमी म्हाका जेन्ना हें गमन येलें न्हू हांवें म्हणलें हांव म्हजे मोतीन कित्याक प्रेयर करूं कित्याक जेन्ना आमी आमच्याच मनान प्रेयर करता आमकां अंडरस्टँडींग आसा जे आमकां सोजमणी आसा ती लिमिटेड आसा वय की ना कांय उपरा वयल्यान आमी तोपतात आतां हांव तुमकां कोणाकूय हिंगा आपयता थँक्स गिवींग मागणें करून तुमी कितली उतरां उलयतात
मॅक्सिमम 100, मॅक्सिमम 200, 500 तेज उपरांत ओके ओके ना हा मागीर उतरां येना पूण जेन्ना तुमी अन्य भाशांनी उलय तुमी उतरां तुमची गालिना तुका पवित्र आत्मो उतरां दिता कोणाक हिंगा गायन करूंक बरें लागता गावपी नाही अरे हात वर केलाय मरे हा एव्हरीबडी पुट हँड्स अप जोरी तर तुमका उलोवंक कठीण लागता तुम्ही गायन पासून करूंक जाता जायती कांतरां येतात न्हू मनान पूण तांची उतरां सगळीं ओगी ना पूण तेच गायनान तेच म्युजिकाचेर तुम्ही अन्य भाशांनी उलयतात तुमचे थँक्यू माय अन्य भाशांनी उलयतना कोण पवित्र आमी थकोंक जाता उलयता आसतना कित्याक आमच्या मनांतले ते उतरां येना 1 Corinthians 14:2 तुमकां सजमणी येल्यात जेन्ना म्हाका गोमोन येयला हांव सोडना उलोवंक त्या टायमार हांव 16-17 वरां दिसा उलयता आनी आयज तुमी परिणाम पळयता थँक्यू जीसस 1 Corinthians 14 go to 14 मी कोण विचित्र भाशांनी उलयता ती मनशा कडेन शेजाऱ्या कडेन प्रिचरा कडेन उलयता कोणाक देवाचो मोग आसा फुंकट देणे देवा कडेन उलोवंक दीस आनी रात ते तुजे वयल्यान डिपेंड आसा तुका कितली वरां तुका उलोवंक जाय आतां जरी तर ताका प्लेयर जावंक जाय ओके बास्केटबॉल एग्जाम्पल ताका खेळोंक जाय आनी आपणाचे इस्कॉलाक वचून खेळूंक जाय आतां ताणें एक दिसाक फकत 5 मिनटां प्रॅक्टिसांक गेला ते जाता प्लेयरू जाता मागीर हाँ 5 मिनटां गेले जायना I didn't know anything the Holy Spirit thank you Jesus जाता जोरी तो ते एक वर गेल्या दर एक दिसा जातल्या जितले आमी ते देणे उजार करता तितले आता समज आता चेडूं जाय तें कोणाक मसल जाय ओके हां आनी ती चिंता सद्दां जिमाक हांव 5 वा 10 मिनटां वचून योर सांग करेक्ट इफ ही वेंट टू द जिम 5-10 मिनिट्स 5-10 मिनिट गेल्यार तेका येता मसल्स हां मिनिमम 30 to 45 मिनिट्स यस हां दर एक दिसाक 30 नाजाल्यार 40 मिनिट वचूंकूच पडटा आनी जितले तेणें केल्या ते ताका बऱ्याक पडटले तेच परी हे दिलेले देणे फुकट कोणें तुका फोर्स करूंक जायना कोणाक स्टॉप करूंक जायना कोणें तुका सांगूंक जायना की तूं देवचाराशी उलयता कोणें तुका कांय करूंक जायना हे गिफ्ट तुका दिला तुका जाय तशें तुमी उजार करात तुमकां जाय तुमचें तोंड उक्तें करूंक वायट उलयल्या बदली तुमी देवा लागीं उलयात
आम्ही शिकलेली 1 कोरिंथियन्स 13:4-7 मोगाच्या विशीं शिकलेली ते देवाचे स्वभाव. जरी तर आम्ही निर्णय घेता जो मनीस आमचे विरुद्ध येता आम्ही त्याका परत्या पोतून दिना, पण आता हांव विचित्र भाषांनी उलोवंक लागता. तुम्ही तुमच्या मनान असली शांती येतली की मुखायल्या मनशाक सजवून घेवंक ना, हो मनीस म्हाका परत्या परत्याक दिवंक शांती आसा. अशें कितें कोण जाता? कित्याक जेन्ना आमी विचित्र भाशांनी उलयता आमी कोणा कडेन उलयता? आनी देव आमचो कोण? बापूय. आनी बापूय आपल्या भुरग्याचे आयकतात. आता ब्रदर तू बापूय तुजें चेडू तू कडेन उलयल्या तू आयकून घेयना? कित्याक सांगता तू वस हांव बिजी आसा. आनी 1 दीस गेलो, 2 दीस गेले, 3 दीस गेले, 4 दीस गेले. अशें जाता की तुमी बरेच दिसाक एकामेकाशी उलयतात. तू तुज्या भुरग्या कडेन उलयनासतना रावता, पूण आमी बाप सोडगीच्या बापूय कडेन उलयनासतना रावतात. तू जाणा माझ्या जिवितान दाखली टेस्टिमनी तुमकां गोडे हांसूंक येव, पूण म्हाका गमन येयलो म्हाजो बापूय म्हाजो कितलो मोग करता. आमकां व्हडल्या व्हडल्या वस्तूंचो जायतो चिंतप रावता, वय की ना? म्हाजो बापूय ते म्हाका सगळें दिता, पूण म्हाजे धाकले धाकले गरजे आसा ते पासून दिता तो. एग्जाम्पल, जेन्ना हांव रिट्रीट सेंटरान आसलेलें, तुमी जाणा पापड हां म्हाका ते न्हू कुरकुरी खावपाची सुवय जेवणा बरोबर आनी डिनरा बरोबर. आतां 2 वीक जाले थिंगा ना, तर हांवें बापूय कडेन सांगलें 2 वीक जाले हांव हिंगा येयलें, म्हाका पापड मेळना आनी म्हाका पापड खावपाची आतां उमेद येना. हांवें तितलेंच म्हणलें आनी सोडलें. राती डिनराक हांवें कितें पळयलां? धाकली वस्त न्हू, पूण तो म्हजो बापूय. आमकां फकत व्हडल्या व्हडल्या वस्तूंचो, पूण तो सांगता हांव तुजो इतलो मोग करता, तुज्या ल्हानांतल्या ल्हान वस्तूंचे पासून हांव कुयदाद करता. तुमी केन्ना आयकलात रेतिरान तुमकां आयस्क्रीम? म्हाज्या आवयन त्या पासून म्हाका दिलें. हांवें फकत म्हाज्या बापूय सांगला म्हयनो गेलो बापूय आयस्क्रीम खावंक ना. देखून हांव तुमकां सांगता जितले तुमी तुमचे सुरगीच्या बापूयचो स्वभाव जाणा जावंक जातली तुमकां गमन येतलें. आमकां कितें पडलां? आमचे कडेन कितले बोंगले आसा, कितले गाडी आसा, कितले हे आसा, कितले ते आसा, पूण जे टायमार तुमी चिंतात की म्हजो बापूय ह्या आख्ख्या संवसाराचो बापूय तुमकां गमन येतलें सगळे वस्तू मुगेली. इंग्लीश भाशेन when we are not in the world we want to own everything, correct? This is my car, this is my this. But when you understand the heavenly Father and you know that you're his child, you inherit everything. What is the difference between owning and inheriting? तुजें कितें जावप आनी तुका एक देणें कशें मेळप ताचें अंतर कितें? जेन्ना आमी मानता म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका तें जाय, आमी जाय तें काम करूंक जाय. आतां तुजी भुरगीं तुजें आसा बाटा बेसा ती तांकां काम करून घेता तुमचे कडेन? कित्याक तुमी ताचे भुरगे आनी तुमी तांचो मोग करता म्हूण तांकां एक देणें करून तुमी मुफ्तान दिता, फुकटान दिता. तेच परी ज्या टायमार आमकां गमन येता आमचो सुरगीचो पाय आमचो मेजूर ते आमचें जाता, पूण आमकां दिवपाक कितलें कठीण.
कित्याक आमी आमच्या पॉकेटांतल्यान काडून दिता, आमी मानून घेना हर एक देणे आमचे आंगुस्त्र पासून घातला हें कोणें दिलोलें, मोबायल कोणें दिलोलें, कदेल कोण दिलोलें, पूण आमकां कितें लागता आमी पयशे जोडला आना, पूण तें काम करूंक बळ कोणें दिलें, बुद्धी कोणें दिली तुका, घर बांदूंक बळ कोणें दिला, पयशे कोणें दिला, पूण तें म्हजें घर. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. आतां हें घर उक्तें आसा देवाच्या प्रचनाक. देवान दिलेली देणी ती आतां देवाच्या राज्यान उजार करता. आतां तुमकां दिसता देव थिंगाच रावता, तांच्या जिवितान जागो आनीक ना धरूंक तितले भरून दिता तो. आमी शिकलेली वय की ना मय, दी की गे, दी की गे, दिवपाचें की घेवपाचें, कित्याक दिवपाचें. थँक्यू जी. ओके, जी विचित्र भासांनी उलयतात ती देवा कडेन उलयतात, मनशा कडेन न्हय, कित्याक कोण तांकां सोजमनात, कोण तांकां समजोनात, जरी तर तुका ती विचित्र भास न्हू कळ्ळें. तर ती आत्म्या उद्देशी गुदारत स्वताची करता. They are speaking mysteries. कितें जावं आमी उलयतात, आमच्या फुडारान जरी तर सैतानान कितें नश्ट करून तयार केला ताचो सत्यनाश करता. आमी फकत उलोवंक जाय. आनी हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. सेंट पावलाचें मालूम आसा, 1 Corinthians 18 तो सांगता तुमच्या सगळ्या मदले, म्हळ्यार तांचे शिश्य आसले ते टायमार, तुमच्या सगळ्या मदल्यान हांव विचित्र भाशांनी चड ओगोत उलयता. तो सारको बरो लागता. सेंट पॉल then any of you, तुम्ही पळयला तो कितले ओगोत उलयत आसता. मनशा कडेन उलयल्यार कडे आमी संवसारी वस्तू कितें जाता, भिरांत कितें येता तेजे वरवीं उलोवंक शकता. पूण जेन्ना जेन्ना आमी फकत विचित्र भाशांनी उलयतात आमी कोणा कडेन उलयता. आनी तुमी पळयल्या 2 मोगी लवर्स, ओके, सुरवातेक एकामेकाक कितले टायम उलयतात. हा तुम्ही वेचे नाजाल्यार अशी वय की ना. हा तुका राग येना, ती उलयत रावतात आनी थकना. 2 वरां जाली पूण तांकां दिसता 2 मिनीट जाली, कित्याक मोगाक लागून. पूण काजार जाल्या उपरांत तेच पोरी उलयतात. हांव क्वेश्चन घालता. माय मोठा फोग जातली नेट वयतली. काजरा पयली जायना, तेगे कॉल येना जाल्यार न्हिदपणा, आनी काजार जाल म्हणटरी कित्याक मोग आसता. पूण तो मनशावो मोग. आतां तेच पोरी आमी म्हणीत म्हाका बापूयचो मोग आसा, बापूयचो मोग आसा, पूण हांव बापूय कडेन उलयना. खरें बापूय कोण करता मागीर की बेश्टें खोटी सांगता. जरी तर हांव तुजो मोग करता, तुकडे उलयत रावतलें न्हू, वय की ना. तुजो पूत तुजो मोग करता, तुका कॉल करता, तुकडे उलयता, तुका सांगता हें जालें तें जालें तें जालें तें जालें, वय की ना. तुजो पूत तुजो मोग करता, तुका सांगता हें जालें तें जालें,
कोत्ता आमी विचित्र भाषांनी उलोवंक भोव गरजेचें. थँक्यू जीजस. प्रश्न आसा? डाउट, कन्फ्युजन? तुमकां हे देणे बरें लागले? न्यू टेस्टमेंटान ताका पळयता ताचें जिवीत केतलें आहलें. जे तेका सोजमणी येयली, जे तेका पयलो तो देवाचो खूब मोग करतालो, पूण तेका गमोन येवंक ना की जेजू क्रिस्तूच देव, देखून तो क्रिस्तांवांक मारतालो, वय की नाही? जेन्ना तो डमास्कसाक वयतालो तेन्ना उजवाड आयलो. उजवाड सगल्यांक दिश्टी पडले, आवाज फकत तेका आयकूंक येयले. आनी तेच जाता जेन्ना आमी अन्य भाशांनी उलोवंक चालू करता. आमकां देवाचे आवाज आयकूंक येता. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. ओके, तुमकां सगळ्यांक परस तुका सबूत दिता, तूं जाय तो वेळ जाय न्हू, सुनेक उलोवपा ना. देवाची भाषा कळली कितकोन कोत्ताय. एक दिसा तूं एक वर एवरी डे विसरो नाका, आनी तूं हे अन्य विचित्र भाशांनी उलोवंक लाग. आनी तूं पळय एका म्हयन्या भितर तुज्या जिवितान, तुज्या भुरग्याच्या जिवितान कितलो परिवर्तन येता तो. सैतानान आमच्या जिवितान जायते ट्रॅप घातलात, जायते अडचणी घातलात. तूं स्वर्गाक लायसन्स दिता की म्हज्या जिवितान जे वायट केला प्लॅन देंवचारान, तूं ताचो नश्ट कर म्हूण. कळ्ळा? करता डील? एक म्हयन्याक एक वर सद्दां, मागीर हांव तुका कॉल करता एक म्हयन्या उपरांत विचारपाक. थँक्यू जीजस. तुमकां सगळ्या परस चड विचित्र भासांनी हांव उलयता. तो मनशा कडेन उलयना, जरी तर तो देवाचें उतर परगट करिना, जरी तर तो आनीक कसलें देवाचें काम करिना, तो एकलो वचोन आपूण देवाशी देवाच्या भाशांनी उलयता. आमी कोणा कडेन उलयता? पत्तून फोन मारून कोणा कडेन उलयता. तुमी जाणा, जितले तुमी भाशांनी उलोवंक लागली न्हू, तुमच्या भोंवती आतां फॉर एग्जांपल, उदाहरण, तुमी आतां पळयता खंय झगडी जाता, ओके, आमी विचित्र भाशांनी, जे आमी विचित्र भाशांनी उलोवंक लागली 10 मिनटान ते आख्खे क्लियर जालेले. काळे आले ते सारखे आमकां गमन येले, थिंगा कोणाकूय कांय मार्क लागूंक ना. थँक्यू जीजस. तर आतां हे देणे जे आमी शिकतात आयज, खंय पासून उजार करूंक जाता? तुमच्या एरियान सांगला वाग येता, आनीक कोण येता, आनीक कोण येता. आतां तुमी वागाक कोणें रोचला? तुमी हे देण्यान पप्पाक सांगूंक जाता. आतां बिरान तुमचे भितर येवंक जाता. डिस्कशन जावंक जाय आतां वाचेर, की व्हडलें डिस्कशन जावंक जाय विचित्र भाशाचेर. कळ्ळें? थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. ओके, तुमकां
थँक यू जीसस. कॉर्नेलियसचे खबर आसा? कॉर्नेलियस Cornelius was not a believer. Okay, but the Lord prepared. He was a very always offered sacrifice. Or Zamasa was a very always offered sacrifice. Or Zamasa or भावार्थी नाखलो ताका जेजू विश्वले पूण तो एकदम बरो मनीस सदांच देवाक भेट. ओके, पूण ताका स्वताची माहिती नाहली. पूण जेजून ताका कोणाक तयार केलें उतर दिवंक. आनी जेन्ना फॅमिलीक स्वताची माहिती येयली ती सगळी विचित्र भाशांनी उलोवंक लागली. तर आता तुम्ही मानतात तो भावार्थी ना, पूण ताणें विश्वास केलें. जे उतर हांवें आतां आयकलां तें जेजूचेंच उतर. आनी पवित्र आत्मो आतां आमचेर ते टायमार तांचे आतां सायन खुणा विचित्र भाशांनी उलोवंक. होय की ना? थँक्यू जीसस. तेच आयज जावंक शकता. पूण भोव गरजेचें कितें ना, आमी विचित्र भाशांनी उलयता. आमी पळयला की आमचें मन तितून कांय उरना. कित्याक आमी देवा लागीं उलयता, मनशा ताय उलयना. ओके, तर आमी कितें करूंक जाय मनांत? आतां हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. हांव विचित्र भाशांनी उलयतात. तुमी म्हाका सांगात म्हज्या मनान कितें आसा. जरी तर हांवें म्हणलें लाबा शिकाराबा शिको पूण म्हजें मन खाली आसा न्हू. कित्याक आमचो आत्मो देवाशी उलयता पूण मन खाली आसा. म्हज्या मनाक कळना हांव कितें उलयता तें. आतां हांवें तुजे वरवीं वायट चिंतूंक जाता? जाता. When I am talking to you, my mind is not productive because I am speaking mysteries. That's what we saw in 1 Corinthians 42. We are speaking to God. We are not speaking to men. In the spirit, we are speaking mysteries. So from my heart, I am speaking mysteries, but my mind is unproductive, unfruitful. आमी आमच्या आत्म्यांतल्यान उलयतात पूण आमचें मन खाली आसता. डब्यान फातर घातल्यार कितें जाता? तेच परी आमचें मन आसता जेन्ना आमी विचित्र भाशांनी उलयता. तर हांवें ताचे वरवीं वायट चिंतूंक जाता? जाता. Go to 1 Corinthians 13, the previous chapter. Okay. Okay, we'll start from 1. मनशाच्यो आनी देव दिवताच्यो पोरयेन बासो हांव उलय पूण म्हाका प्रितीमोग ना जाल्यार म्हजें उलो वाजून आवाज करतल्या घंटे सारके आनी किन हांव विचित्र आनी उलयता पूण म्हजें भितर मोग ना. म्हजें भितर देवाचें उतर ना. म्हजें भितर देवाचे उतराची जुजमोणी घंटे सारकी. तर हांवें 10 वरां विचित्र भाशांनी उलोवंक जाता पूण जेन्ना म्हाका शेजारी दिश्टी पडटा इतलो राग येता तेजे जाता. होय की ना? Thank you, Jesus. I feel his approach has changed, no, from yesterday. He's looking. Thank you, Holy Spirit. Okay. देवाचो उतर परवड होता. ओय. देवाची सगळी गुडार तो कितें सांगता? विचित्र भाशांनी उलय.
तुमी तुमचे भितर मोग ना देखून हांवें तुमकां खाल दिलोले 4 ते 7 तुमचे नाव घाल आनी मुडाव जावन आसा मोगाचो स्वभाव येशू क्रिस्ताचो. थँक यू जीसस. आनी मागीर कितें म्हणटा मोचे लागीं जेवणाक पासून हांव वाटीक म्हजी गुण लासून दी. आमकां गरिबांक जेवण वाटूंक बरें लागता. आमी म्हणटात न्हू भिकऱ्यांचें जेवण असतात रिती रिवाज. आमची कुडी दितात काम करूंक, हिंगा काम करूंक थिंगा काम करूंक साफ सफाई करूंक हें करूंक. पूण पूण म्हाका प्रितीमोग ना जाल्यार म्हाका कसलोच फायदो ना. आमकां कितल्यांक टायटल बरें लागता. टायटल मेंबर ऑफ काउन्सिल, मेंबर ऑफ समथिंग, सिनियर न्यू कमर. कितल्यांक टायटल बरें लागता. वाचपी नंबर 1, वाचपी नंबर 2. मुगे नाव म्हणपाक विसरली. येते संडे हांव वचना. सगळें काम केलां. मुगे नाव काडला. मुगे नाव करून दुसऱ्या फावटी. आनी तो कितें सांगता उतर आसा. आय थिंक इट इज Colossians 3:26. I'm not very sure. You can just check first. तुम्ही कितें कोत्तात मनशा उद्देशी कोण नाकात. मनशाक कोत्तात ते भाशेन कोण नाका. पूण तुम्ही जेजूक कोत्ता त्या मनात धरून तुम्ही काम करात. केन्ना केन्ना घरकान कितें म्हणटा सदांच हांवेनूच अंडे दिवच्यो, हांवेनूच झाडू मारच्यो, हांवेनूच हें करूंक. आनी घरकार कितें सांगता हांव भायर वचून जोडून हाडटा तूं घरचें काम कर. आतां फायट जाता. पूण जोरी तर आमी चिंता जे आमी कोत्ता आमी मनशाक लागून करिना पूण देवाक लागून कोत्ता आनी देवाक वरवीं कोत्ता आनी देवाक करता घेतल्यार आतां आमची मुसली कितेंय करूं. थँक यू जीसस. 3 which one it is 26 check. No. Whatsoever I do, Colossians 3:24. मजुरी कोशी तुमका दायस सोमी तुमका दितलो म्हूण उगडास दवरा. कितेंच खरेंच म्हणल्यार तुमची चाकरी करतात ती क्रिस्ताची आमच्या सोम्याची. Okay. So you can read this. Read it slowly but loudly. तुम्ही करतात तितले सगळ्या काळजान करात. Pause. तुम्ही करतात तितले सगळ्या काळजान करात. हांवें भाजी फ्रिजीन कित्याक जाय हांव बाजारांतल्यान घेवन येला. तूं भितर घाल. धुवंक जाय तूं प्लेट धुय. हांवें कित्याक पुसूंक जाय तूं पुस. जाता म्हणपाक जाता. पूण तो कितें सांगता तुम्ही करतात तितलेय
तिंगापासून व्हरून तेवूय ल्हानांतले ल्हान जावन दी कितें कोत्तात कितें करूंक जाय सगळ्या काळजान करात कित्याक देवाक तुमचो एक्शन पडून घेवंक ना तुमचे एक्शन गोडे रायट आसत तुम्ही करतात ते गोडे रायट आसत पूण फायदो ना एग्जाम्पल एक बापून ताच्या पुताक कसलें काम दिलें पूत म्हणटा वयता 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 पूण वचूंकूच ना रायट करूंक ताणें तोंडान बापूयक दिलासा दिला हांव कोत्ता म्हूण पूण हरयांनी तो वचूंकूच ना ताच्या काळजान बरें आहलें की वायट आतां आमी शेजाऱ्यांचे वयतात न्हू कितें आसतना तांकां हेल्प करूंक वयता आमी खूब जाय नाजाल्यार बट दिसना खुशेन वयताय मागीर खुशेन वयता पूण जावपा जाता आमच्या मनांत वायट तें येयलोलें म्हूण म्हाका थिंगा वचूंक जाय आमी दुसऱ्यांक सांगूंक गरज ना पूण तें आमचें जावन आसा रिलेशन आनी जितलें तूं विचित्र भाशांनी उलयता न्हू खूंय तूं रॉंग वयता न्हू तुका पवित्र आत्मो सोजमणी दिता की हें तूं कोत्ता कोणा लागीं कोत्ता कोणाक दाखोवपाक कोत्ता तुकाच कोत्ता की खऱ्यांनी तूं म्हाकाच कोत्ता थँक यू जीसस ओके काय होगी सगळ्या काळजान करात मनशा खातीर न्हय पूण मनशाचो स्वभाव कितें तूं म्हाका बरें कर हांव तुका बरें तूं म्हाका वायट कर म्हाका तुजें तोंड कंप्लीट कर मरे थँक यू जीसस पूण तो आमचो आदलो स्वभाव आनी आमी पयल्या दिसार शिकलोली आमचे आदले स्वभाव खूंय मारला जेन्ना जेजू गुड फ्रायडेर खुर्सार खिळायला त्या दिसा आमचो आदलो स्वभाव त्या खुर्सार मारून घेतले करेक्ट पूण जेन्ना हांव सांगता ना तेणें अशें कितेंच म्हूण केलें आतां आमी कितें जाणा आमी जेजूक पोत्तून त्या खुर्सार दवरता आनी आमचो पूण जेन्ना वॉट यू कॉल डोरमॅट पांय पुसणी ओके आमकां हर एक संबंधान हर एक रिश्त्यांनी जण एकल्याचे रिश्त्यांनी एक पांय पुसपाची मॅट जावंक जाय तुवें केन्ना पळयलां तुमच्या पांयान समज उदाहरण शेण लागला तुवें पळयलां ताका बॉब मारता ए तुज्या पांयाक शेण लागला म्हणजे पांय दोनाक पळयलां तो थिंगासान उठून धांवता केन्ना केन्ना व्हडले पांय घेवन येताय केन्ना केन्ना आनी कितें घेवन येताय तो केन्ना बॉब मारता तेंच जावन आसा एक क्रिस्ती जिवीत म्हजो स्वभाव त्या खुर्सार मेलो परत्या परतूक दिवपाचो रागेचो त्या खुर्सार मेलो जेजू बराबर गुड फ्रायडेचेर पूण जेन्ना म्हाका दुसऱ्यांक परत्या परतूक दिवंक जाय हांव म्हज्या स्वभावाक परतून जिवे करता आनी जेजूक वयर घालता कळ्ळें पूण जेन्ना हांव म्हज्या आदल्या स्वभावाक मारता आनी त्या खुर्सार दवरता मारलोले आतां जेजू म्हजे भितर म्हजे उद्देशीर दुसऱ्यांक काम करता आतां म्हाका दुसऱ्या लोकांक जेजू दिश्टी पडटा कळ्ळें तुमकां केन्नाय दिसता न्ही
तो म्हजो मोग करना, हो म्हजो मोग करना, म्हजे कितें फायदो. तुमी विचारात म्हजे भितर जिवीन कोण आसा, म्हजो आदलो स्वभाव ओ जेजू. जेन्ना जेन्ना म्हजो आदलो स्वभाव जागो आसता म्हाका सगळी वायट दिश्टी पडटा, म्हाका सगल्यांक दिवपाक जाय, म्हाका सगल्यांक सांगूंक जाय की हांव बरें. पूण जेन्ना हांव म्हज्या आदल्या स्वभावाक त्या खुर्सार सोडून दिता, जेजून ते म्हजे आदले स्वभाव घेतला, आतां ते आदल्या स्वभावाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना हें मानून घेता. आतां जेजू म्हजे भितर दुसऱ्याक काम करूंक जाता. हांव दुसऱ्याक आतां मोगान पळयता, आतां हांव दुसऱ्याक काम करता केशें मनशा वरवीं न्हू, जेजू काम करता त्या भाशेन. आनी सदांच समजून घ्या, जे तुमी जेजू करता तुमकां केन्ना खाला घालना. जे तुमी दुसऱ्यांक करता तुमकां केन्ना ल्हान करना. पूण जे तुमी खालतीकायेन करीत वयता तुमकां एक दीस जेजू इतलो वयर वचून पावयतलो की तुमकां गमन येवचें ना आनी तुमी चिंततली हांव खूंय आसलोली आनी आतां खूंय पावली. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. आतां आमकां दुसऱ्यांक काम करूंक जाय तें आमकां करूंक जाय की आमी अशें करूंक जाय की आमी जेजू दुसरी मेलोल्या सुण्याक तुमी फॉंट मारल्यार तो कितें करता, ताजेर तो उठून तूं भाव करता. जावन आसा आमचे मेलोले आदले स्वभाव जे जेजून गुड फ्रायडेचे दिसार त्या खुर्सार खिलावन दिलें. पूण जेन्ना जेन्ना आमचें तोंड उक्तें जाता दुसऱ्याक दिवंक, कितें जाता, आतां सुणें कितें जालें, जागे जालें आनी कितें करता, भाव 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 ओयगे ना. पूण जेन्ना जेन्ना आमी म्हजे भितर जेजू आसा, जेजू आनी तुज्या आदल्या स्वभावाक दोनूय तुमचे कुडीन रावंक जाता ना. वायटाक आनी बऱ्याक तुजे भितर रावंक जाता. जरी तर तुजो आदलो स्वभाव मेलो तो खुर्सार आसा, तुमी आतां मेलोले सुण्या भाशी तुमचो स्वभाव आसूंक जाय. कोणें कितें म्हणो, सुणें उठ्ठा मेलोलें, तूं म्हणपाक जाय तूं म्हूण, हांव म्हजे बापाय कडेन उलयतां. तुमी पळयतली तुमचे जिवितान सूख आनी सूख. कितलें वादळ येवन दी, कितलें तुफान, कितलें वायट देंवचाराक घालून दी, सगळे मदें तुमकां शांती आसतली. देखून जेजू म्हणटा दिता ती शांती संवसाराच्या मनशाक कळना. उदाहरण, एक्झाम्पल, कोविडाच्या सिजनान आमचो कोणीय लागींचो आसा. आतां नॉर्मल लोक कितें सांगता, आगो बाय केसो आसा, कितें जाता, कितें केलां. हांव तुमकां म्हजे मायचें सांगता. म्हजी मायचें ऑपरेशन जाल्ली आनी ताका नॉर्मल रुमान घातलेलें. ओके, नॉर्मल रुमान तेजे पांयचें ऑपरेशन जाल्लें. नॉर्मल रुमान घातला तेन्ना ताका मेळून लोक येयलेली आनी सगळ्या लोकांक उतराची म्हायती ना. सगळीं लोक भावार्थी न्हू. म्हळ्यार आतां म्हजे माय कडेन कितें उलयतात, ओय गो बाये, जाण गो बाये, दुखता मुगो बाये. आतां आमकां तिगाय भयणीक एक निर्णय घेवंक पडलो. तांकां भावार्थ्यांक और अनभावार्थ्यांचे मदें दवरूंक. आनी आमी निर्णय घेतलो आनी दाराचेर घातला नो विजिटर्स.
आता आम्ही गुरविदान बोलली अशी दिसतात संसाराच्या पूण आमी जाणा आत्मिकान आत्म्यान कितें जाता जेन्ना जेन्ना तुमी वायट उतरां उलयता तिजो आत्मो वीक आनी वीक वसत जाता पूण जेन्ना जेन्ना मनशां येता बावार्थी आनी ताका सांगता ना गो तूं जेजूच्या गायरे जाला तूं चलूंक लागता तूं हे बेडीचे आतां ताज्या आत्म्याक कितें जाता डॉक्टरान ताका सांगला 2 वर्सां पर्यंत तुका पेकोणी स्लो 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 येतली 6 म्हयन्या भितर ती चलूंक लागली पूण आमकां तें डिसिशन घेवंक पडलें ती घरा येयली घराय तेच पॅटर्न फॉलो केलो कोणें येवन जायना जरी तर आमी जाणा तो मनीस भावार्थी देवाच्या उतराचे पालन करता आनी ताचे उलोवप फकत देवाचे उतर ताका मेळूं पूण आमी आमच्या मम्मीच्या जिवितान पेकोणी पळयली पळय संवसाराच्या डॉक्टरान सांगलें 2 वर्सां 6 म्हयन्या भितर ती बरी जाली थँक्यू जीजस आसतना आमी म्हळ्यार लोक आमकां कितें म्हणटा कसली भुरगीं कसली पूण आमी ताच्या भलायकीक गेला आतां आमी मॅसेजी येता दर एक दिसाक मॅसेजी येता मॅसेजी म्हळ्यार कितें हांव तुका डायरेक्ट उलयना पूण जे मॅसेज हांवें तुका धाडला ते एक्चुली हांव उलयता तूं कडेन आतां कोविडाच्या सिजनान कितें येतालें म्हाका येतालें कितली मेली खूंय मेली ऑक्सिजन खूंय लेस आहा हॉस्पिटल खूंय पाड पडलो आहाय तेश कोन येतालें मुगेर तांकां एकूच प्रश्न आसतालें तूं देवाच्या राज्यान काम करता सैतानाच्या राज्यान काम करता परतून मेसेज येयना कित्याक जरी तर हांव देवाच्या राज्यान हांव कसल्यो कसल्यो मॅसेजी फॉरवर्ड करता आयज पाद्रीन सकाळीं मिसाक सांगला बेश्टें कोणें धाडला म्हूण आमी धाडूचे पूण आमी वाचूंक जाय ते कोणाच्या फायद्याचो या कोणाक वायट जावपी या बेश्टेक अविश्वास अनभावाट आनी केन्ना केन्ना कितें म्हणटा जस्ट जोक बेश्टें फोकाण म्हाका खबर ना तुम हॉरर मुवी भुताची मुवी पळयतात बोल तुम्ही चोय गो काय तुम्ही बरी तू जाणा जे आता ते पळयतात ते सगळे जावन आसा एक बी कित्याक ते मूत्र उलयतात आमचे काळी जावन आसा एक खीत जितून ते सगळे बीज वयता पूण ते आता तुका लागपाचें ना जेन्ना सैतानान तुज्या जिवितार वार केला आनी तुजो सगळ्यांतलो नश्ट वगत चलता त्या टायमार तुका पयलोले सगळें तो उगडास करतलो आनी आनीक बिरान तुमचे भितर थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस नाउ सम ऑफ द मदर्स आर थिंकिंग माय सन इज डूइंग दैट life and death is in the power of my can you cast that spirit away do you have to go and fight with your son stay in your room cast the spirit out believe start praying in tongues you don't have to go and don't do jenna आमी भुरग्याक सांगता करी नाका गो ती कितले आनी कोताय हांव तेशले आलोले म्हाका डोंट इश्ट मेळटाले जितले तूं म्हाका सांगता डोंट डू तितले म्हळ्यार मुगे करपाचें आनी मागीर टीक मारपाचें केलें म्हणून कित्याक तो आमचो स्वभाव गार्डनान चालू जालोलो एडम आनी इवाक सांगलेले डोंट ईट कित केलें ताणें तेंच खायलें म्हणल्यार मनशाचो स्वभाव तसलो
आता तुमकां तुमचे भुरग्यांची जोडूंक जाय नाका. आता तुमकडे ओतम्याचे तलवार आसा, वेपन आसा. आयज आमी शिकयले देणे अन्य विचित्र भाशांनी उलोवंक. हां, जरी तर तुमची भुरगीं हिंगा ना, ताचे फोटवाचेर पासून तुवें हात दवरल्यार ते वायट ओतम्याक अधिकारान खंय वचूंक सांगला आनी इतर भाशांनी उलयता. पवित्र आत्मो जो वायट तुज्या भुरग्याच्या जिवितांत चलता तो ताका नश्ट करता. Feeling good now? Relaxed? Thank you, Jesus. Oh, she spoke about horror movies. Now, okay, she gave answer. Thank you, Jesus. आता तुमका बोलो. Only patience. You know, it's very easy. The more you focus on Jesus and Word, you'll not even worry about what your sons are doing. But the more, see, it is like a triangle. Never forget this. Every relationship is a triangle. As long as there's no Jesus in the relationship, it's open. So everybody can attack. Devil can give you all kinds of thoughts. But the moment you make Jesus the center of the relation, is it seen? Now are you going to look at the person in love? Can anybody attack the relation? No. आमचे हर एक रिलेशन सोंबून ट्रायंगल खबर आसा ट्रायंगल 3 सायडींचो 3 1 2 आणि 3 जेन्ना जेन्ना जेजू आमच्या संबोधीन ना आता तूं आनी हांव म्हाका तुजे वरवीं कितें आसा म्हळ्यार आमचे भितर जेजू ना आता हे उक्ते आसा सगळ्यान भितर येवंक जाता नान घालूंक जाता तुजे शेजाऱ्यांनी तुजे वरच्यांनी आनी कित्याक सैतान तांचो यूज करता तुका म्हजे वरवीं कितें कितें वायट सांगूं. पूण जर तर हांवें मानलें की जेजू आमचे मदें आसा आतां कोणाक भितर समज जाता. If every husband and wife uses this strategy, can a third person enter the marriage? No. जर गो बायलेन हें आपणायला की आमचे मदें जेजू आसा फिनिश कोणे भितर येवंक जाता. Thank you, Jesus. I can see understanding coming. Okay, now let's speak in tongues. आता आम्ही विचित्र भाषांनी उलोवया. तुमकां Yes. दितलो की दिता आणि तुमकां उतरां कोण दिता. आता तुम्ही जेन्ना उलयता तुम्ही चिंत नाका हांव उलयता सारकें सारकें न्हय पूण तुमी उलयत रावात. जितलें तुमी आनीक आनी आतां म्हाजे माय नेफ्यू when I was teaching him dinosaur Odin. I'm saying dinosaur, he's saying Odin. तेका हांव एक सांगता तो दुसरें सांगता कित्याक टायम लागता ते उतर सारकी येवपाक. तुका घोडे आ आ बा 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 तितलें येतोलें नाजाल्यार घोडे तुका आ बाला बा 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 एश कोन्न येतोलें नाजाल्यार तुका उतरां येतलीं ला बा शी के ती ता ता मासे कितें येता स्टॉप करूनचे म्हणीत रावात आनी कितकोन म्हणीत रावात भावार्थान म्हणीत रावा की पवित्र आत्मो तूं म्हाका उतर दिता. हांव म्हजें उतर उलयना तुजें दिलोलें उतर उलयता. कळ्ळें. Have you spoken before in tongues? Don't stop. Whatever words the Spirit of God is giving you, continue to talk. It can be ba ba ba. Sometimes you can also groan. You know what is groaning? Have you seen a baby? Sometimes
No words are coming, only groaning. Correct? Because it is from inside. केन्ना केन्ना तुम्ही धाकल्या भुरग्यांक पयला उतर येना, आवाजूय येना, बेश्टे तशें जावंक शकता जेन्ना तुम्ही विचित्र भाशांनी उलयता. Thank you, Jesus. I'll show you where the scripture is. Romans 8:26. तुम्ही आपणाकूच पळयात ते आसा बरयला. तुमकां आयज सोजमून येली? एनी डाउट? कसलो दुबाव आसा? प्रॅक्टिस करतात हे देणे? थँक यू जीसस. 8:26. ऐका आता. तेच पोरी आम्ही ओस्कोत म्हणून पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक येतात. कोण आमच्या आदाराक येतात? आम्ही ओस्कोत. आम्ही जायते पावटी पडटात. आमगे जायते पावटी खास करून आमच्या घरच्या लोकांच्या, आमचो पूत, आमचो धूव, आमची बायल, आमचो घोव, तांकां लागून आमी ओस्कोत जाता वयना. भायरच्या मनशाक आमी सारकी स्ट्रॉंग आसतात, सांगू की हें कर हें कर हें कर. पूण आपणाचे मनीस येयला तेन्ना आमी ओस्कोत जाता. आनी तो कितें सांगता? हांवें तुमकां पवित्र आत्मा दिला. ओके. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो. केन्ना केन्ना कांय वर्सां वतात पूण आमच्या मोगाच्या जिवितान परिवर्तन येना. आनी आतां आमी थोकली. आतां आमकां खबर ना आमी कितें मागूंक जाय आनी. वय की ना? जाता वयना? देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मा आमचे खातीर आपुणूच विनोती कोत्ता. आत्मा आमच्या खातीर विनोती कोत्ता. पूण आमी आमचे आवाज आत्म्याक दिवंक जाय. बावडटा? देव काळजा तपासून वळखता आनी पवित्र आत्म्याची आशा कोण ती तो बरें जाणो. कित्याक देवाचे खुशे परमणे, कोणाचे खुशे परमणे? देवाचे खुशे परमणे पवित्र आत्मे पवित्र केल्या पासत तो विनोवणी करता. जेन्ना आमी ओस्कोत लागता कोण आमकां विनोवणी करता? पूण आमी पवित्र आत्म्याक अधिकार दिवंक जाय वा ना? थँक यू जीसस. आतां कळ्ळें? दिस इज अ व्हेरी पावरफुल गिफ्ट इफ यू यूज इट एवरी डे, especially in your studies. When you don't know what decision to take, when you don't know what to do in the next step, when you can't remember something and you start praying in tongues, believing that the Holy Spirit is giving you the utterance, you will see your academic life is totally changed. You will see your work life is totally changed. Your married life is totally changed. Thank you, Jesus. There are 100 benefits. जेन्ना जेन्ना तू विचित्र भाषांनी उलयतात तुझे आख्खे जिवीत बदलतले. एक वर सदांच. आनी 100 फायदे आत्म्यान 100 वस्तू जाता जेन्ना जेन्ना आमी विचित्र भाशेन उलयता. मुकडे ते कोंकणी भाशेन ना, पूण आमकडे आसा हिंदी भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन. अजून कोंकणी ट्रान्सलेशन चलता. थँक यू जीसस. ओके. सो लेट अस क्लोज आवर आयज. आतां आमी दोळे धांपूया आनी हें जें आमकां आयज देणें मेळलां आमी मानून घेवंक जाय विश्वासांनी की आमी त्या भाशांनी उलोवंक लागतली.
लागतली की लागली ते आमचे भितर आसा आम्ही फकत भायर काढून आता तुम्ही उदक बायांतल्यान काडटा न्ही कितकोन काडटात कळशांनी ते मातशे अशें डान्स करता मागीर तोंड उलटें जाता मागीर वयर वता मागीर उदक येता होय की ना तशें तुमी आपणाचें तोंड उक्तें करून उलोयात पयले तुमकां उतरां गोळे सारकी येवंक ना पूण जे आवाज येता ते म्हणीत रावात You ever tried? Yeah. In my side also there's Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And सारखे सांगेल ना मैं बेस्ट हे हालोवपाचें थँक यू जीजस ओके दोळे बंद करात आनी जेजू खुर्सार पळयात दोळे बंद करात आनी तुमी पवित्र आत्म्याक सांगात आर्गा तुका दिता जेजू आर्गा तुका दिता पवित्र आत्मो आर्गा तुका दिता बाप्पा आयजच्या ह्या दिसाक तुवें आमकां एक देणें जें तुवें आमकां फुकट दिलोलें ताचे वयर तुवें आमकां शिकयला आनी पवित्र आत्मो आमकां बळ दिला ते आनी आमचें तोंड उलयता तो आमकां उतरां दिता उलोवपाक हें आमी मानून घेतात आनी हे जे देणे आमकां फावो जाला जिशे आमचे आयज दोळे उक्ते जालात ते आमी सदांच उजार करूंक तुवें आमकां बळ दिला म्हणून आमी मानतात आनी दिनवास दितात आनी सेंट पॉला भाशेन आमी हो दिलेले देणे चड आनी चड उजार करूंक पावतात दिसूयभर रातूयभर आमी तुकडे तुजे मोगाची भाशेन उलयता म्हूण आमी मानतात आनी बावार्थान विश्वास करतात Thank you, Holy Spirit, for confirming your word with signs and wonders. And thank you that Spirit of God, you're stirring the heart of each one present here and you're touching them, Lord, right now. Thank you that your love is poured into them. They're experiencing your love. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. La baba shekere ya bahara baba ba shikola baba seke dito tima mama seke ti la ba shekere shiba. Open your mouth and speak. La baba baba ba shilo baba leke dele seti to tia bo shoko baba baba shikola re Sebe yota tito tio masabatito sokotita sababa baba baba yodio dia baba lebe dido dia saba de shisho yo baba tebe dido di satata ta sababa baba lebe shisho no baba lebe debe dido dia baba sebe dido dia sababa baba
The Father is talking to you. Don't stop. The Father is talking to you. देव तुमकडे उलयतात बंद करी नाका देव तुमकडे उलयतात बंद करी नाका Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कशी आसाय बापोयकडे उलोवन कशें लागलें Anybody wants to come and share their experience? Sir, spoke to you today. He answered your questions. Come. He's calling you. Come. Say in a few words what is your experience. As I परिपाटी experience, Sure. as I परिपाटी experience केला तो जेजुरीकर उलयतां आनी बरें दिसलें जेजुरीच्या काळजाक येवन गेलें तें आनी सगळें म्हजें देवान मागलें आनी कितें मागलें तें सगळें जालें आनी आहा तेंय बी देव दितलो सो थँक यू जिजस प्लीज यू जिजस आयज पावटी देवान ताका उलयला आपणाचें उतरायला थँक यू जीसस आनी कोणाक येवन सांगूंक जाय Come.
say no to them. I'm here. Come. Only share how he has touched you. That's it. The other voice is telling you don't come. What they will say. Come. Thank you, Jesus. Anybody else wants to share? आणि कोणा कितें सांगूंक जाय? आपणाचो अनुभव एक्सपिरियन्स. Would you like to share, sister? Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. ह्या विचित्र भासांची देणे आमकां सगळ्यांक आसा आनी म्हाकाय आसा, पयलीं सावन आसलें. पूण जेन्ना हांव परतून हे विचित्र भासां उलयतां, म्हज्या तोंडान भायर सरता ती भाशा भाशेन कितें अशें, जरी तांचो अर्थ म्हाका खबर ना, पूण म्हाज्या बापाक खबर आसा म्हूण तें हांव जाणा. आनी विचित्र भासांतल्यान जायतें बरेंपण म्हज्या जिवितान जाल्लें आसा. आनी रेतीरा गेलो कडेन आपशींच हें येता, एक पावटी आपुणसोच तो आवाज आयकतो, व्हडल्यान चड जाता. आनी म्हाकाच अशें की हें आनी कितें नाका आहलें. आनी म्हजे पांये बीन जायते पाटी रेतीराक वयता तेन्ना आपशींच मुखार वयतात. हांवें हे प्रश्न बीन फादरा भायर सांगला अशें कशें जाता. तो म्हणटा तशें कांय ना, तें कित्याक थोडीं म्हणटात कितें वायट आहा जाल्यार तुज्या कितें वायट आसता तेजे प्रमाणे तशें जाता. वा केन्नाय हातूय बीन जेन्ना पवित्र आत्म्याचें गायन येता तें तें कांयच कळना कशें जाता तें, पूण जाता. आतां तेजो अनुभव आतां बसोन कडेनूय भितरल्यान दुसरेच भाशेन कितें अशी शांती वा कितें अशें दुसरें तें एक्सप्रेस करूंक जायना. पूण कितें जाल्यार दुसरे भाशेन चेंजीस जातात जेन्ना ही विचित्र भासा उलयतात, आमच्या तोंडांनी भायर काडटात, म्हज्या तोंडांनी हांव भायर काडटा तेन्ना एक वेगळीच शांती आनी कितें वेगळेपण अशें जिवितान भोगता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. म्हाका ही विचित्र भास आसली. आता हे झुजता आसतना जायते अडचण्यो आनी आतां कळना ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स जायते आसतले, पूण आतां हांव तेका भिना, हांव तेंकां ट्रबल करतलें. जी कितें म्हाका ट्रबल येता हांव त्या ट्रबलाक हांव ट्रबल दितलें आनी झुजतलें देवाची विचित्र भास करून. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So we'll say the Thanksgiving prayer. If anyone has any question, कोणाक कितें प्रश्न विचारपाक जाय जाल्यार My moda कोणाक कितें सिस्टर Yes. लायक सीन पातक Ah. आत्मा हांव जाण आसा कोत्ता सीन. Mm. Unknowingly I do it. Mm. Unknowingly. Suppose a child unknowingly, then without knowingly. See, let's go to Romans 8. We're in Romans 8. I want to give Eden ready, put it on me. So I want to clear it down. When I do something wrong, but I don't know that it is wrong, will you punish your son? So if you will not punish your son, how do you think the Heavenly Father will punish you? And you know, Jesus loved us so much. Even before we could sin, He knows we are going to sin. He sent Jesus. If He was calculating, would He send Jesus? He'd say, no, first you perform. I'll see if your performance is good, then I'll send my son. But even before we could sin, He already the provision. Correct? And the Bible very clearly says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. When I say Jesus is my Lord, my God, my Savior, Abba Father
doesn't me eschew me. He looks at me with the eyes that Jesus is inside of me. So he doesn't see me, he sees Jesus, because I have accepted Jesus as my Lord and Savior. That's why it says, those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. Condemnation comes only from the devil. Conviction comes from the Holy Spirit. The devil tell you, you are good for nothing. Yes, you committed the same sin again. You fell into the same sin again. How many times will you go to confession? How many times will you do this? How many times will you do that? What did the Holy Spirit say? You fell down, no? But now you're truly sorry, no? Come on, let's start again. That is the meaning of repentance. What is repentance? Changing my old, lower thinking and replacing it with a new, higher thinking according to the word of God. Love my neighbor. Now I know I'm not supposed to keep an account of any wrong done to me. Old thinking, new thinking. But what do we say? I am sorry. Next morning, she throws the kachra again in front of your house. Yeah, to give up that only problem now also. Now I knew that was the problem. Now I knew that was the problem. Praise God. But when you take authority over that spirit and curse it, will it go? Yeah, it has to obey you. Yes, to obey. Romans 8:21, okay? Montos, Jesu Christa sowe asa tanga आता कसलेच खास्तेचे फॉर्मड पूण कितें तूं मानता जेजू क्रिस्त तुमचे भितर आसा इवन भावार्थ जो आमचो आसा तो आमचो न्हय कित्याक आमी जे करतात आमी सोकलाक पडूंक जाता पूण जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ जो आमचो भितर आसा तो आमकां पोत्तून आनी पोत्तून उठूंक धीर दिता बळ दिता आमच्यान कितेंय करूंक जायना देखून आमी ओस्कोत म्हळ्यार कोण येता आमच्या आमकां मदत करूंक कोण येता आमी ओस्कोत म्हूण पवित्र आत्मो आनी जे आमकां देव सांगून जाता की तुमी असली आनी तुमी तसली पयलें न्हू हांव चिंतालें हांव सकाळीं उठून मागणें करतलें म्हजो संबंद म्हजो बापाय लागीं कसो आसा तें ताका पडला म्हजे काळजाचें कंडिशन कशें आसा तें ताका पडला न्हय म्हूण म्हजें सकाळीं 5 उठून तुमी तुज्या भुरग्यांक तशें करून जबरदस्ती उठयता आनी तुमचे कडेन उलोवंक लायता मागीर तुमी कशें चिंता बापूय सांगता उठ आनी मागणें कर तर तुमी माय बापूय इतली मोगाळ आमचो सोर्गीचो बापूय इतलो तो म्हणटा उठ आनी मागणें कर आनी तुमी अशें करून मागणें करता ताका जाय सारकी देवाच्या प्रेझन्सांत ताका कडेन उलयता तें ताका आनीक बरें लागतलें न्हय कितें फॉर्सान केलोलें पयले देवान म्हाका शैतानान म्हाका खूब मारला तुवें हें आयज मागणें करूंक ना तुवें तें आयज मागणें करूंक तुजें आयज हें चुकलां तें चुकलां केन्ना आयताराचे मिसाक पावन तूं आयज मिसाक वचूंक ना आनी मागीर एक आंटी मेळटली बाय आयज पळय ना गो तुका इगर्जेन आतां तुका बरें दिसता की आनी वायट दिसता तुका पयलें वायट दिसता पयल्यान ती मेळ तुका आनी सांगपाक कित्याक जाता हो ना कितें आमी करता न्हय म्हूण एकदो जेन्ना आमी आमच्या मोगाच्या कितें करतात आमी कायदो म्हूण करतात मागीर बेजारता न्हू पूण मोगान केल्यार सदांच करूंक जाता आतां ती काय रांदीत आसत ती कित्याक मोग आसा कितली येवं रांदीत आसा मोग बरोबर ओतोन सारकें देर इज नो कंडेमनेशन कित्याक जेजू सोवे जिवीत ते आत्म्याचे समृद्धीन पातकांचे आनी मरणाचे समृद्धींतले तुमकां
लाईफ इन क्राइस्ट तुम्ही कितेंय कोत्तात मानून घे देवाक करता तुमचे जिवीत एकदम तुमकां पळोवन येवंक आता केन्ना केन्ना आमी मागणें करता केन्ना केन्ना ती बिजी ती आपणाच्या जाग्यार मागणें करता हांव म्हज्या जाग्यार मागणें करता पावतात बापूयक तुमचे आउटवर्ड एक्शन नाका भायली एक्शनां नाका भितर तुमच्या काळजान कितें चल्लां तें ताका पडलां आनी कसलो क्वेश्चन थँक्यू जी थँक्यू जीसस कोणाकडे आणलं? Any other question? Okay. अर्गा तुका बाप्पा अर्गा तुका पवित्र आत्मा अर्गा तुका जेजू ह्या आमकां तुवें इतलो बरो दीस दिला इतली बरी शिकवणी दिली अनुभव दिलो हेका लागून आमी तुका आमच्या काळजांत दिनवास दिता आयज बाबाचो बर्थडे चार्ल्स. ताका लागून आमी Father, thank you for this precious brother Charles who celebrates his birthday today. Thank you that the Spirit of the Lord is upon him. My God himself has anointed him, filled him with his love and set him free from every evil of the devil. Thank you, Jesus, that he's fresh and green, full of sap all the days of his life. Thank you, Lord Jesus, that he's a wise man. Thank you that he's blessed to be a blessing to the nations. Thank you, Jesus, that not only today but